बारूकाचें पुस्तक. प्रस्तावना. बारूक आनी बाबिलोनियंतले जुदेव. चॅप्टर 1. बारूकान हें पुस्तक बाबिलोनियंत बरयलें. बारूक नेरायाचो पूत, नेराया मासियायाचो, मासियाया झेडेकियाचो पूत, झेडेकिया हासादियाचो, हासादिया हिल्कियाचो पूत. 5व्या वर्सांत म्हयन्याच्या 7व्या दिसा काल्देकारांनी जेरुजालेम शार आपल्या ताब्यांत करून ताचो भस्म केलो तेन्ना बारूकान हें पुस्तक बरयलें. ह्या पुस्तकार बरोवन आसलें तितलेंय बारूकान जेकोन्याक, जेहोयाकिमाच्या पुताक, जुडायाच्या राजाक वाचून दाखयलें. तशेंच वाचप आयकूंक आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक, अधिकाऱ्यांक आनी राजकुंवऱ्यांक आनी मालगड्यांक सगळ्या लोकांक म्हणजे ल्हान व्हड म्हूण पळय नासतना सुद्द नदी कडे बाबिलोनियंत रावतल्या सोमेस्तांक तें वाचप आयकून सगळीं रोडलीं. तांणी उपास केलो आनी सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. आनी जण एकल्याचे कुवेती परमणे धर्मदानां एकठांय केलीं आनी तीं तांणी जेरुजाल्याक धाडलीं. जेहोयाकीम याजनिकाक, हिल्कियाच्या पुताक, शालुमाच्या नातवाक आनी तशेंच दुसऱ्या याजनिकांक आनी ताच्या वांगडा जेरुजाल्यांत आसलोल्या सोमेस्तांक. त्या भायर सिवान म्हयन्याच्या 10व्या दिसा देवाच्या घरांतलीं आयदनांय देव मंदिरांतलीं काडून व्हेल्लीं तीं आयदनां जुडाच्या देसांत परतून व्हरूंक तांणी बारूकाच्या हातांत दिलीं. नेबुकादनेजारान बाबिलोनियाच्या राजान जेहोनियाक आनी ताच्या वांगडा राजकुंवरांक, दातूच्या कामगारांक, उंच कुलयेच्या तशेंच साद्या मनशांक जेरुजाल्यांत हावन निर्वाशी करूंक बाबिलोनियेक पाठयल्या उपरांत जुडाच्या राजा झेडेकियान जोसियाच्या पुतान हीं रुप्याचीं आयदनां करूंक लायलोलीं. तांणी अशें बरयलें: आमी धर्मदानां धाडटांव तीं होमांच्या पातकां खातीर करपाचें अर्पणांच्या आनी धुपाच्या खर्च्याक हीं समर्पणां तयार करात आनी तीं सर्वेस्परा आमच्या देवाचे वेदीर भेटोयात. नेबुकादनेजाराक, बाबिलोनियेच्या राजाक आनी बेलशाजाराक ताच्या पुताक लांब आवक मागात. जितलें मोलोप तोखता तितले तांचे दीस पृथ्वेर तोगूं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमकां घोटाय आनी आमच्या गिन्यानांक उजवाड दिवं. हे परी बाबिलोनियेच्या राजा नेबुकादनेजाराच्या आनी ताच्या पुता बेलशाजाराच्या आसऱ्या खाल आमी जिवन आमी जायतीं वर्सां तांची सेवा करून तांचे उपकार आमी जोडूं. तशेंच सर्वेस्परा आमच्या देवा कडेन आमचेय पासत मागात, कित्याक ताचेर आमी पातक केलां आनी सर्वेस्पराचो राग आनी क्रोध आमचे थावन अजून पर्यान कोड सरून वचूंक नात. शेवटी आमी तुमकां धाडटांव तो कवळो सर्वेस्पराच्या घरांत उत्सवाच्या दिसा आनी तुमच्यो जमाती भरतात त्या नेमलोल्या दिसांनी सोबे माजार तुमी वाचचो. तुमी अशें म्हणचें: पयलें, निर्वाश्यांचें मागणें. पातकां वळखून घेवप. सर्वेस्पर आमचो देव कोत्ता तितलेंय निती परमणे कोत्ता. आयज लोजेचो काळोख पडलोलो आसा आमच्या तोंडार, म्हणजे जुडाचे पोरजेच्या आनी जेरुजाल्यांत रावतल्यांच्या तोंडार. तशेंच आमच्या राजांच्या आनी कुंवरांच्या, आमच्या याजनिकांच्या, आमच्या प्रवाद्यांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या तोंडार हो काळोख आमी खरेंच फावो, कित्याक देवाचे नोदरे मुखार आमी पाप केलां. आमी ताचें उतर मोडलां आनी सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. हो ताळो सर्वेस्परान दिल्ल्यो आज्ञा आमकां पाळूंक लायतालो.
सर्वेस्परान आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देसांतली भायर काडून हाडलीं त्या दिसा थावन ते आयज पर्यान आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाचें उतर आयकूंक ना. आमी अविस्वाशी जाल्या, ताच्या ताळ्याक आमी भेरे कान केल्यात. देखून जेन्ना सर्वेस्परान आमकां दूद आनी मोव व्हांवतात तसलो देश दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतली भायर काडलीं तेन्ना आपल्या सेवका मोइजेसा उदेशीं ताणें आमचेर संकोश्ट आनी शिराप परगट केल्ले ते आयज पर्यान आमकां भुजलोले आसात. देवान आमचेशीं जायते प्रवादी आमकां आपलो संदेश दिवंक पाठयल्ले, तरी सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. उरफाटीं जण एकल्यान आपलें खोटें कालीज सांगता तेंच पाळून आमी परक्या देवांची सेवा करूंक लागल्या आनी सर्वेस्परा आमच्या देवाक वायट दिसता तें आमी केलें. देवाचें उतर हें.